रवींद्र भवन साखळी आणि गोमंतक तनिष्का माचयेच्या संयुक्त विद्यमान साखळी मतदारसंघातल्या 7 पंचायतींनी श्रावण उत्सवाचे आयोजन केले। हरवळे, कुण्ण्या, नावेली, आमोणा, सुल्ला, वेळगे आणि पाळी या पंचायत वाठारांनी बायल पंचायतीच्या सहकार्यान श्रावण उत्सव जालो। या उत्सवात गांवगिऱ्या वाठारांतल्या बायलांनी तयार केल्ल्यो थाळी तसेच फुलांच्यो फांत्यो आणि तांचे कलाविष्कार पळोवपासारखे आशिल्ले। 19 वर्साच्या तरणाट्या चल्या वांगडाच 70 वर्साच्या जाणटी बायलो हातून वांटेकार जाल्ली। फुलांच्यो फांत्यो घालपाचे बाबतीन सुल्ला गांवांतल्या बायलांचे वेगळेपण दोळ्यांत भरपासारखे आशिल्ले। थाळयेच्या बाबतीतूय या भागातली वेगळीच चव आशिल्ली। घरगुती मसाले आणि पोरसांतल्या भाजयांचो वापर या बायलांनी केल्लो। खण वाठारांतले गांव आता कात वडयतात हे लेगीत ह्या निमतान लक्षात आयले। साखळे रवींद्र भवनान हे खातीर फुडाकार घेवन दर एका पंचायतीक आस्पावन घेतिल्ले। पळोवया साखळे जाल्लो हो श्रावण उत्सव। सगळ्या मायमोजतो मुखार आमी नावेली गांवांच्यान आयल्या, नावेली पंचायतीच्यान आयल्या। आमी हे करतना आमकां एक श्रावण थाळी सजावटीचो आमकां हे इल्ले आसले कॉम्पिटिशन। आमी सेमी फायनली घातली, थंयसून आमी आतां फायनलीक पावल्या। तेन्ना हे रांदतना आमकां खूब म्हणजे जशी चवथूच कशी आमकां दिसताली। सगळे पदार्थ खूब तेज्याकून आमी ज्यादा केल्या म्हणून दिसतालें की चवथीक जर तुका रांदले, पूण चवथीक खूब लोक आसतालो आनी हे रांदतना आमी एकटीच रांदताली म्हणून मातशी चवथीचे अशें कमी पळय दिसतालें आमकां। नमस्कार, आमी नावेली पंचायतीनसून येयल्या आनी हे अनुभव आमकां बरो येयल्लो आसा की आमी करपाक गेली पळय तेन्ना पयलें आमी फर्स्ट सेमी फायनल हेका गेली तेन्ना चड आमचे डिश नासले, पण आतां आमचे चड जाले। आमी तरेतरेचे डिश एड केले, म्हणजे सत्वाचे पदार्थ, परत हेजी पोस्ट केलो आनी खूब अशे तरेतरेचे आनी पळोवन इतके मजा अशें दिसलें। सकाळच्यान लागले उठले, अशी 2 दीस जाले तयारी करता कशें करप कशें जातलें अशें करून, पण एक सकाळी उठता ती 3 जायसर आमी सामकी धडपड सगळे आमचे। आनी असोच हो प्रोग्राम तनिशान दवरपाचो गोमंतकान, फक्त एक आमचो वीक पयलीं घेवपाचो। आतां आमची चवथ आनी इतके आमकां सगळे एफर्ट आसा की टेन्शन आसा, नेवऱ्यो हे ते सगळे लागीं करपा जाय। हे आमचे फक्त इतके मागता की फुडल्या वर्सा करतना फक्त चवथ एक वीक 8 दीस हाडपाची आनी पयलीं घेवपाचो आमचो प्रोग्राम, इतकें सांगता। थँक्यू। नमस्कार, माझे नाव सिंधिया नायक आणि आयज आमी हांगा नावेली पंचायतीनसून येयल्या। लास्ट टायम आमची सेमी फायनल जाल्ली तेन्ना आमकां खूब कितें कितें शिकपाक मेळ्ळें। तशेंच हो जो प्रोग्राम आसा न्ही गोमंत तनिष्का आनी साखळी रवींद्र भवनान हांच्यांनी मेळोन ऑर्गनायज केला, सो हेंचे हांव सगळ्यांचे आभार मानता। आणि तशेंच बायलां बरोबर भुरग्यांक सुद्दां ह्या प्रोग्रामान खुबशी अशी संदी घेवपाचो एक चान्स मेळ्ळो, तेका लागून हांव थँक्यू म्हणटा। थँक्यू। नमस्कार, माझे नाव प्रियंका दिगंबर गावस, मी नावेली पंचायतीतून आली आहे। मला खूप आनंद वाटतो की बायलासाठी महिलासाठी जो प्रोग्राम केला आहे तनिष्कने गोमंतक मिळून, तर आम्हाला वेगवेगळ्या तऱ्हेची भाजी जी पौष्टिक आहे, जी आम्ही खात नाही घरी, पण आज आम्ही केली आहे कारण पौष्टिक आहार करायचा आहे। कांदा लसूण यूज करायचा नसतो श्रावणमध्ये, अशी थाली मी तयार करून आणली आहे आणि मला खूप आनंद वाटतो की मला ही संधी मिळाली आहे। मी त्यांचे खूप आभार मानते। धन्यवाद। वेळगी पंचायतींतल्यान येयला।
लास्ट टायम हांवें थाली वेगळी केल्ली, ह्या फावटी हांवें वेगळी केला. आनी जे लॉस्ट जाल्ले आमचे आयटम्स आसा जस्ट लायक सुकुरुंडे त्या टायप हांवें आयटम्स केल्ले आसा. आनी खरेंच म्हाका हे एक बरें दिसता, कितें तर हे रवींद्र भवन आनी तनिश्क गोमंतक हेंच्यांनी हो प्रोग्राम घडोवन हाडला बायलांक खातीर स्पेशली. त्या खातीर हांव तेंचे खरेंच मना काळजांतल्यान उपकार मानता. हांव एक सामान्य घरांतलेच मनीस, भायर चड सरपी न्हू, पूण हांव पंचायतीच्या मार्फतान म्हाका जेवणाची खूब ओडी आसा. ते मार्फत हांव पंचायतीन म्हाका सांगलें तेन्ना हांव थंय गेलें. तेन्ना आयटम केले न्हू ते म्हाका तांकां आवडले. ते हांवें सगळे वेगळे केल्ले आनी आज हांवें परत वेगळे करून हाडल्या. सगळे घरगुती लोणचें सुद्दां, म्हणजे विकत अशें कांय ना. आनी म्हळ्यार थँक्यू. हांव शालन प्रत्यय परब. हांव कुडणे पंचायतीसून येयला आनी काल थंय हें जाल्लें कॉम्पिटिशन, तेतून म्हाका 3रे प्रायज मेळ्ळें. आनी आयज ते रवींद्र भवनान हे श्रावण उत्सव म्हणून सेलिब्रेट करपा खातीर परत आमकां ऑर्गनायज केल्ले. त्या खातीर आमी हांगा ही थाली श्रावणान जाता ती करपाक येयले. म्हाजें नांव समिधा राजू परब. हांव कुडण्या रावता, कुडण्या पंचायतीक बिलोंग करता. सो आयज आमी हांगासर श्रावण थाली तयार केल्ली आसा. सो श्रावण म्हणटकूच कितें जाता, आमी म्हणटा श्रावण धरप न धरप, श्रावणान कितले लिमिटेड आयटम आसता ते कळपाक लागून आमी ही थाली केल्या. सो आतां म्हाजी थाली पळोवन तुमकां कळटलें की कितले आयटम आमी करूं शकता. तरी आयटम थोडे उरल्या करपाचे. सो ह्या थाली प्रमाणे तुमी पळोवंक शकता की श्रावण अशें न्हू की श्रावण म्हटल्यार कितेंच न्हू, श्रावणान आमी कितले आयटम करून करपाक शकता. म्हजें नांव अर्चना नायक. हांव कुडणे रावता आनी कुडणे पंचायतीच्या तर्फे आमी हांगा पावल्या. काल कॉम्पिटिशन जाल्लें, तितून खुबश्या बायलांनी पार्टिसिपेट केल्ले आनी बरो एक्सपिरियन्स आसलो की अशी केन्ना बायलां बी अशी भायर सरना. पूण आतां आमकां बालवाडीची बाई आनी पंचायतींतली जे मेंबर्स हे आसात, पंच सरपंच, हे सगळे आमकां फुडें काडटात. म्हाका बरें दिसलें खूब, कित्याक केन्ना तशें फर्स्ट बीन येवं नासलें न्हू, म्हणून खूब उमेद जाली म्हाका. हय, आतां वेगळी फाती घातले.
नमस्कार, माझे नाव दीक्षा दिवकर, हांव हरवळे पंचायतींसून येयला. आमी फातयो घालपाचें कॉम्पिटिशन पार्ट घेतलेलो. हांव सावित्री बाळकृष्ण पाटील. आतां हांव नवीन तयार केला फाती, ब्रायडल फाती. गौरी गुरुदास गांव नावेली पंचायतीचे आयज रवींद्र भवनात कॉम्पिटिशन आसलें, थंय आमी फातयो घेवन येयला. आमी हांगा फातयो घालपाक गेल्या, तर फातयेन आमी कितें घातलें तें सांगता. चाफो घातला, आम्याची पानां घातला, चाफो घातला, ढाल घातला, कळे घातल्या आनी रानांची फुलां मेळटा ती घातल्या. तितून हांवें आमची फाती घातल्या. फाती घातल्या हांवें आयताराची पत्री यूज करता ती सगळी वापरल्या आनी तेजी फाती घातल्या. ही फाती घातल्या हांवें तितूर शरवडा, धवे शरवड, तांबडे शरवड, खावची पानां, शरवडाची फुलां आनी कळे घालून फाती केल्या. रवींद्र भवनात परत कॉम्पिटिशन आसलें थालयेचें आनी फातयेचें. तितून हांवें फातयेच्या हितून भाग घेतलो. तितून हांवें आतां फाती घातल्या. ती हांवें रानांतली चितेची चवर म्हणटा ती हाडल्या, रानांतली हेजी फुलां घातल्या आनी दारांतली फुलां घातल्या आनी फाती घातल्या. आतां परत आमकां हितून रवींद्र भवनान फातयेचें आनी हेजें हें आसलें कॉम्पिटिशन, थंयसर आतां हांवें फातीच घातल्या. फातयेक हांवें देकेम आमच्या घरान आसले ते वापरल्या, अनंताचे कळे वापरल्या, बोकोड्यो वापरल्या, खावचेली पानां वापरल्या आनी फुलां अनंताची आनी पानां अनंताची आनी बोकोड्यो हेज्यो वापरल्या. फातयेचे माझी फातयेन हांव अनंताचे कळे घातला आनी बोकोडी घातला आनी जे शंकराची फुलां कळे घातला आनी तेंची फुलां अशी हांव फाती घातली. आयज जशें आमी पळयलें की श्रावण उत्सव जो आसा मनयता आसतना आमी गेली 2 दीस म्हाका दिसता खूब कमी वेळ मेळ्ळो रवींद्र भवनातूय हो कार्यक्रम सगळे कडेन आयोजीत करता आसतना, पण तरी सुद्दां तुमी खूब व्हड्या उमेदीन म्हणटा तशें पार्टिसिपेट केले आनी आपल्याक जितलें जमता, कित्याक श्रावण म्हटल्यार तशें आमच्या आयताराचें पुजप आसता, त्याच बरोबर सोमारचे आमचे वेगवेगळे कार्यक्रम आसता. दर गांवांनी आपल्या आपल्या देवळांनी कितें ना कितें तरी उत्सव हे चालूच आसता. पण हे सगळे करता आसतना जेन्ना कॉम्पिटिशन म्हणून सांगलें तेन्ना तुमकां अशें दिसलें उमेदीन म्हजी कला आसा न्ही, हांव म्हज्या घरान करताच, पण म्हाका दिसता की उमेदीन हे तर पार्टिसिपेट करचें आनी त्याच बरोबर बाकीच्याय पार्टिसिपेंटां कडल्यान शिकचें की ताणें कितें केलां. आयज खरेंच श्रावण थाळीचो जेन्ना तुमी हांवें टोटल एक्झिबिशन पळयलें पळय न्ही, तेन्ना म्हाका दिसलें की ह्या पूर्ण श्रावणान हांवें एदी व्हडली थाळी खावंक नासलेली. म्हाका खबर ना की एखाद्या वेळ तुम्ही घरच्या घरा इतली थाळी दिल्या आसतली, हो फोटो मारात कळ्ळें न्ही, आनी घरा आपले मिस्टर आसतले, आपले बाकीचे कुटुंबीय आसतले पळय तांकां मुद्दम हे दाखयात. ते आमकां खबर आसा एदी व्हडली थाळी आमी केन्ना करता, चवथीक करता. ऑफकोर्स तेन्ना म्हणजे तो मुडूय तसो आसता, फूल म्हणटात तशें, आनी कितेंय जरी जालें तर इतले सगळे जिनस करपाचे प्रत्येकाक उमेद आसता, काम करपी हातय खूब जाण आसतात आनी ताचे खातीर हे सगळें जावंक वता. पूण श्रावण जो आसा पळय उत्सव जो आसा हे एक आमी पृथ्वी जे आसा, पृथ्वी तत्व जे आसा हे साजरे करता आनी ते पृथ्वी तत्व साजरो करपाचो हो आमचो पूर्ण म्हयनो. आनी पृथ्वी म्हणजे कोण, जी नवीन जिवाक जन्म दिता पळय न्ही तशी, म्हणजे आई, म्हणजे आमी महिने सेलिब्रेट करणारो हो म्हयनो आसा. आनी ताच्या खातीर सगळे 5वेजार आमच्या निसर्गान आसा
पण खास करून आज मुद्दामून हांव बायलांच्या हातीन पळयले की सगळ्यांच्या हातान जी आसा पळय ती 5वी कांकणां आसा. आमी मातशी चड मॉडर्न जाल्लेली आसा, पण हांवें मुद्दामून म्हज्या गांवांतल्या सगळ्या बायलांच्या हातीन जी आसा पळय 5वी कांकणां पळोवन खूब बरें दिसलें. अरे आमी खंयसर तरी संस्कृतीच्या फाटल्यान वता काय कितें. पण मुद्दामून खूब बरें दिसलें की गोमंतक परिवारा तर्फे तनिष्का आणि रवींद्र भवन सारकेन हो उपक्रम आयोजीत केलो आणि आमच्या गांवा वाठारांतल्या सगळ्या महिलांक एक संद दिली की ह्या निमित्तान तुम्ही पार्टिसिपेट जायात, तुमच्या भितरलो कलागुण जो आसा पळय हो मुखार हाडात. आयज हांवें तांचे कडेन विचारले उपरांत ताणें सांगलें की वेगवेगळ्या वाठारांनी हो कार्यक्रम जालो. साखळेच न्हय पण मांद्रे आसतले, बाकीचे गोंयांतले इतर सगळे भाग आसतले, ह्या भागांनी तांचो कार्यक्रम जालो. अजुनूय म्हाका याद आसा गेल्या वर्सा तांणी वाळपय फुगडी स्पर्धेचें आयोजन केल्लें, जे पूर्ण ऑल गोवा फुगडी कॉम्पिटिशन आसलें. कांय कारणास्तव हांव थंय पावूंक शकलें ना, पण सुंदर असो कार्यक्रम म्हाका दिसता तनिष्का तर्फे प्रत्येक वर्सा हो आयोजीत केलो वता. संस्कृती जतनाचें काम जें आसा पळय न्ही तें वेगवेगळ्या तरेन प्रत्येक जण करीत आसता. गोमंतक एक म्हणजे न्यूज डेली पेपर आसा म्हणटा तसो, पण तरी सुद्धा तांच्यांनी तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा टुवर्ड्स कल्चर सांबाळपा खातीर, संस्कृती सांबाळपा खातीर, आनी ताच्या खातीर हो तांणी प्रयत्न केलो. आयज जेन्ना तांणी उलयलें पळय न्ही ताणें म्हणलें की आमच्या गोंयांत जरी आमी म्हटलें की कोंकण वाठारांत आमकां एकच पद्दत दिसता काय कितें ना, प्रत्येकाक म्हाका दिसता आयज न्ही कांयच कोणाक मेळटलें कोणाक मेळचें ना. पण एक लक्षात दवरात, एकामेका कडल्यान शिकपाचो मात प्रयत्न करा. कित्याक प्रत्येकान आमाड्याच्या तोंडाक केलें कळ्ळें न्ही, पण एकल्याचो वेगवेगळो कलरूय वेगळो आसलो, टेक्स्चरूय वेगळो आसलो. समजून घेयात तुमी कळ्ळें न्ही. थोडी जाणां करम म्हणटात आनी कितें म्हणटात, बरोबर वेगवेगळी नांवांय बी आसतात. आमच्या आमाड्याचें करम म्हणटा आमी ताका, कोण सासांव म्हणटा, अशी वेगवेगळी नांवां आसतात. आमी कितें म्हणटा तोंडाक म्हणलें, ओके नो प्रॉब्लेम. तोंडाक म्हणजे बरोच तेप शावण भितरला आनी एखाद्या वेळ ते तोंडाक येयला आसतलें. पण म्हाका दिसलें की आयज हे सगळे जिन्नस पळयल्या उपरांत मुगा गाठी आसतल्यो किंवा खतखते आसतले, हे आमी केन्ना केन्ना लिमिटेड टू काही सणूच दवरलेले आसा. आयज आमच्या भुरग्यां मदीं जर आमी विचारलें की बाय तुका कितें करपाक कळटा किंवा बाब तुका हेच्या भितरलें कितें करपाक कळटा, जाल्यार आमच्या बाबाक आनी आमच्या बायक हें व्हडलें कांय कळना. पूण हें उरपाक जर जाय जाल्यार म्हाका दिसता तें पुस्तक रुपान उरूंक शकता, अनेक सजेशन जावंक शकतात, किंवा हाच्या उपरांत तुमच्या बाबू किंवा बायक व्हिडिओ काडपाक लायात. आनी कदाचित सांगूंक शकना तुमी सुद्दां युट्यूब स्टार जावंक शकता. जेन्ना गोंयची पद्दती म्हाका अजुनूय खबर आसा, आनी आज तुमी गुगल केलें न्ही जाल्यार कोंकणी बऱ्या तरेन वेगवेगळे डिशीस सांगपी अशे थोडे युट्यूबर जाल्ले आसात. बऱ्या तरेचे जाला कळ्ळें न्ही. आनी मुद्दमून ते पळयात. आनी तुमी कित्याक जावंक शकना पळय न्ही हाचो विचार करा. एखाद्या वेळ तुमकां तुमचो फेस दाखोवपाचो ना कांय प्रॉब्लेम ना, पण जे रांदता पळय ते दाखोवपाची कित्याक गरज आसा, जाल्यार फुडल्या पिढीक कशें कळटलें तें कळप गरजेचें आसा. आनी आयचो भुरगो पुस्तक जास्त वाचूंक वचना, आमी चडशे व्हिडिओज पळयतात किंवा आयकतात कितें आसा पळय म्हणून ताचे खातीर गरजेचें आसा. आयज मुद्दमून बरें दिसलें की थाळी जें आसा पळय ताचें कॉम्पिटिशन दवरता आसतना तांच्यांनी मुद्दमून फुलांचे फातीचें कॉम्पिटिशन दवरलें. चतुर्थीचे दिवस आहेत, सगळ्यांच्या निवड्या चालू आहेत, कुणाचे ओझी द्यायचे आहेत, पण तरी पण अगदी 5-6 दिवस झाले आणि 2 दिवसात आम्ही स्पर्धा केल्या. 2 दिवस आधीच सांगितलं आणि तुम्ही जवळजवळ 100 पार्टिसिपेट झाला, त्याबद्दल खरंच रवींद्र भवन तर्फे तुमचं पहिल्यांदा अभिनंदन करते. तसो महिलांचो कार्यक्रम रवींद्र भवन व्हायस चेअरमॅन म्हणून 2 शब्द सांगता तुमकां. हो जेन्ना कार्यक्रम म्हाका जेन्ना गोमंतक ह्या हातूंतल्यान मनयलो तशें पळोवपाक गेल्यार रवींद्र भवन सेपरेटली कार्यक्रम करूं शकताले आमी वेगळे, पण जेन्ना गोमंतक म्हणून आयले तेन्ना म्हाका दिसलें की तुमी साखळे मतदारसंघात सगळ्याक एकामेकाक वळखता, पण थ्रू गोमंतक बारीक जेन्ना शुटींग वतली तेन्ना ऑल गोंयभर कोण ना कोण तरी दिसतले. म्हणून हांवें गोमंतका कडेन जॉयन केलो आनी तुमचो फेस तुमी करता ते खंय तरी गोंयांत दिसतले, ही म्हाका तेजे फाटली भावना आशिल्ली म्हजी. आनी हांवें तुका सांगलें की आमी करुया जॉयंटली. दुसरें
आम्ही रवींद्र भवन ऑलवेज सदांच कला सांस्कृतिक प्रोग्राम करीत असता, पण हे कलेचे देव आशिल्ल्या कारणान तुम्ही सुद्धा केल्याची आज कला तसं आणि दोतोर आमचो सदांच म्हणटा की जे रवींद्र भवन आसात खंयचे कितें कार्यक्रम आसात तातूंत हॅपिनेस इंडेक्स वाडपाक जाय, म्हणल्यार आनंदीत उरपाक जाय. म्हणून ही सगळी रवींद्र भवनात तरेतरेचे कार्यावळी जे सरकार करता, सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जाता, ते हॅपिनेस इंडेक्स म्हणल्यार तुमचो आनंद वाडोवपाक जाय. आता बारीक समज पळोवपाक गेले कोण तरी म्हणाले सकाळच्यान म्हणाली जेवणाक आपली बायल म्हणाली करता, तिने ते जीव ओतून काम केला न्ही तेन्ना तिचो स्ट्रेस नासतलो. ती फक्त जेवण आनी आपूण आनी खंय कितें जालां तें इतको आनंदीत उक्तीन ती आयली आसतली. जी फुलाची जेन्ना आटी घालता ती सुद्दां आनंदीत उक्तीन घाली आसतली. तिका आनी कशेंच खंय कितें वारें आयला पावस ना, म्हणजे इतली ती भितर समरस जाल्ल्या आनी तो आनंद जो आसा न्ही त्या वेळार तिका खबर आसची ना आपल्याक ही गुळी घेवपाक जाय, प्रेशराची गुळी घेवप मुद्दम वेळार जेन्ना तुमी पोट काम करता पोट टेंटीन तेन्ना सगळे विचारता. हो आनंद दोतोर सदांच म्हणटा हॅपिनेस इंडेक्स वाडोवपाक जाय आनी हो आनंद करपाक हे बारीक असले कार्यावळी आमी करता. हाज्या पेक्षा फुडल्या फावटी आमी बऱ्या आनी मोठ्या उमेदीन तुमचे कडेन येतले. पण खरोखरच आनी ते आमी पंचायतीक लेवलार तुमच्या वेळेर कित्याक आमी सदांच आमच्या दोतोर म्हणटा की रवींद्र भवन शहरी भागांत करनासतना ग्रामीण भागांत वचली आमी आनी त्या खातीर हो एक माध्यम आशिल्लो आमी प्रत्येक पंचायतीन गेले कित्याक मुद्दाम सकाळी येवपाक तुमकां त्रास नाका आनी रातूंतल्यान हो आमकां इतलो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. परत एकदा धन्यवाद आणि देव बरें. एक उद्देश फक्त हांव सांगता की आमी गोमंतकाच्या माध्यमांतल्यान शिवराक थाळी श्रावण थाळी कित्याक करता ते तुमकां पंचायत लेवलाचेर जेन्ना आमी प्रोग्राम केले तेन्नाय सांगलेले, पूण परत एकदा सांगता की आमचे जेवण शिवराक जेवण सामकें वेगळे. तुम्ही भारतभर खंयी तुम्ही बसा थंयचे जेवण आनी आमचे गोंयचे शिवराक जेवण इतले वेगळे. विदाउट ऑयल, विदाउट दूध, आमी दूदय चड वापरना, आमी नाल्लाचें दूध वापरतात. आमचें जेवण सामकें वेगळें आनी श्रावणा भितर आमकां तें सगळें जेवण पळोवपाक मेळटा. तर आमकां अशें दिसलें की हेची डॉक्युमेंटेशन जावपाक जाय. स्नेहाताईन एक बरी सजेशन दिलें की आमी जितले प्रोग्राम केले आतां पंचायत भितर तेतून तुम्ही सगळी जितली विनर आसा त्या सगळ्यांकडे बसून तुमची रेसिपी प्रत्येकाची वेगळी रेसिपी कितें तरी ती घेऊन आम्ही त्याची बरी पुस्तिका करतले कित्याक तेचे डॉक्युमेंटेशन उरतले ते सगळ्यांक कळटले की आमची फुडली पिळगी आसा ताकाय कळपाक जाय की म्हजी आवय कशी रांदता. एक पदार्थ करपा जाय जाल्यार कितें करचें पडटलें, खंयचें साहित्य घेवचें पडटलें ते सगळे ते बुकान तुका मेळूं शकता. आम्ही तेही करपाक सोदता. थोड्या दिसा उपरांत आम्ही तेही करतली. तुमचे कडेन परत एकदा आमी कॉन्टॅक्ट करून तुमची रेसिपी आमी विचारून तुमच्या कडल्यान बरोवन घेता. तर तुमकां सगळ्यांक परबी दिता. आमी जेन्ना ह्यो फातयो पळयल्यो आमच्या बायलां मदीं इतली कला आसा की तुमी ती खरीच जशी आमच्या मॅडम चेअरमॅन मॅडम म्हणटा की हांव 3 दीस तुमच्या कडेन हांगा आसा ह्या वाठारांत 3 दीस आसा. तिमी सगळं तुमचे 7 पंचायत शिकला. तांच्यांनी पण सांगले की तुम्ही देवळांनी कशो आमी बाजारांची फुलां वापरतात ती न वापरता तुम्ही तांकां थोडे देवळान फुलां हाडून घालात आनी तुमकां तुमी खंयचो दीत न्ही ती देवळान तुमी यूज करात खातीर. पण आमची ती फुलां ती बाजारांची न्ही. बाजारांची फुलां कशी दवरतात थोड्या तुमकां मुद्दम चेक करा. ते हाडटात आनी अशी जमनीन वतयतात आनी ते पांयान सुद्दां कितें आटे पळोवनात जमले हाडटा एकटो रोजां वतयता हें वतयता खंय ती बुरशी जागा आसता. आमी ते निवड केल्ली आसा. तुमची कितें केलें तें हांव खबर ना. तुम्ही फूल म्हणटाना आमी अनंताचे फूल वसंतीचे फूल झाडां घातल्यान काडटात बरें हे करतात. पण मागीर आमी कितें करता ना पयशांनीच फुलां हाडटा तर आमी रोजां हाडपाक वयता. पण मॅडमीन एक बरो आमकां उपक्रम दाखयल्लो आसा की तुमी ती पयसांचीच फुलां वापरा, द्रोण वापरा. हे मातशें आज पर्यंत ह्यान बरे तरेन शिकया आनी बरे तरेन ह्या पेक्षा बरे खातीर तुम्ही त्यो फातयो सण म्हणून सुद्दां नोकरेक सुद्दां दिवंक शकता. हांवें तुमकां काल पर आमी क्रिएटिविटी आमी दोगांयनी पुजा मॅडमीन आनी हांवें तुमकां सांगलेलें आसा की कशी कितें करप. ताका ती जिली वापरपाक जाय. तुमी ती एक कोणी तुमी ती हाजी फाती घातल्या केळ्यांची पानां घेवन तुमी तुम्ही केळ्यांची पान हे घेतले पळय बोडयेचे हे आनी ताका क्रिएटिविटी कसो करूंक शकता तुमी. आनी ती सबसायड कसो आसता तुमी आमी यूज करतलो 2,500 घेतात न्ही ते बरोबर. तुम्ही घरच्या घरात करून देऊ शकता, ग्रुपाने करून देऊ शकता.